आयतारा फांतोडेर पणजे शारांतल्या टोंकार रायकार हॉस्पिटल लागसार जाल्ल्या अपघातांत एकल्याक मरण आयलें। ताचे वेगान वचपी मोटारीन रस्त्या कडेक दवरिल्ल्या वाहनाचेर धपको दिल्ल्यान मोटारीक उजो पेटलो। 33 वर्सां पिरायेचो मुंबय ठाणेचो ड्रायव्हर सुजय सुर्लाकार हाची लासलेली कूड जळिल्ल्या गाडयेंतल्यान भायर काडली अशें एका वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यान सांगलें। पणजे शारांतल्या करंजाळे वाठारांतल्या टोंकार जाल्ल्या अपघातांत 4 गाडयो हुलपल्यो अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या। सर इन्सिडेंट केन्ना जालें कितें? आयज आमकां सारकें अर्ली मॉर्निंग 4 कंट्रोल रुमांतल्यान फोन येयलो की एक कार कॉट फायर म्हणून हांगासर नियर रायकर हॉस्पिटल टोंका। इमिजिएटली म्हाजी फर्स्ट टर्न आउट व्हेकल ऑफ पणजे फायर स्टेशन तेंच्यांनी इमिजिएटली टर्न आउट केलो आनी ते पॉयंटार पावले। पॉयंटार पावतना तेणी पळयलें की एक सिडान गाडी आहा, सो ती एक होंडा सिटी आसपाक शकता। ती एक स्विफ्टाचेर म्हळ्यार थंय पार्क केल्ल्यो गाडयो तेजेर ती एक्सिडंट जावन तांकां उजो पेट्टलो। सो टोटल हांगासर जवळ्यो गाडयो त्यो 4। सो ते पळोवन मातसो उजो इंटेन्सिटी उज्याची चड आसली आनी ताच्या सायडीकय 2-3 गाडयो क्लोज बाय पार्क केले। सो तांकां लागत म्हणून रिइन्फोर्समेंटाक पणजे फायर स्टेशनान हेडक्वॉर्टर्साची गाडी आपयली। सो इमिजिएटली हेडक्वॉर्टर्स सुद्दां गाडी हांगासर पावल्ली आनी जे लोक थोडे जे येयल्ले तेंच्यांनी आपआपल्यो सायडीकच्यो गाडयो मातश्यो पयस काडल्यो। सो आनी विथ एसिस्टंट ऑफ हेडक्वॉर्टर्स तो उजो पालयल्लो आसा। पण उजो पालयता पळोवन येयला की हांगासर जी सिडान गाडी होंडा सिटी म्हणटा हांव ती जी मेन एक्सिडंट केला त्या गाडयेन एक ड्रायव्हर सिटार बर्न जाल्लो कसो कळून येता। मेल आसले फिमेल ना तेच कित्याक तो टोटली बर्न आसा। आतां आमी पुलिसेक इन्फॉर्म केला, सो दे वील कम एंड दे वील डू देयर फर्दर फॉर्मेलिटीज। रिजन कितें तुमी कन्क्लुजन केलां? रिजन सी एट द सीन जेन्ना तूं हांगासर पळयता तेन्ना दिसता की जी होंडा सिटी आसा ती एक्सिडंट तेणी केल्लो फाटल्यान स्विफ्टाची गाडी डॅश कित्याक स्विफ्टाची गाडी आहा ती सारकी कंपाउंड वॉल नियर बाय कंपाउंड आसा तेका तेकलेली आसा आनी विथ दॅट एक्सिडंट जो इम्पॅक्ट जावन एक कितें स्पार्क येयला तेतून तो उजो लागपाक एक हे आसा संभावना आसा। ती गाडी गोंयची? ती गाडी आसा सिडान ती MH रजिस्ट्रेशन आसा। बाकीच्यो 3 गाडयो आहा त्यो गोंयच्यो आसा।